हाय, हांव लॉरी ट्रवासो तुमकां सगळ्यांक बरो दीस आवडयता. देवान तुमच्या घराब्याचेर, तुमच्या वावरा धंद्याचेर साबार बेसांवां घालूंक मागता आनी देवान आमकां सांबाळूंक आनी राखूंक हांव देवाक आर्गां दिता. हो व्हिडिओ करपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां खबर आसा, थोड्यांक खबर आसतली, थोड्यांक खबर नासत. म्हजो नवो तियात्र भायर सरता. तियात्राचें नांव जावन आसा स्वप्नांतलीं फुलां. हो स्वप्नांतलीं फुलां हो तियात्र भायर सरता ह्या म्हयन्याचे 24 तारखेर. ह्या म्हयन्याची 24 तारखेर हो तियात्र रिलीज जाता आनी आख्खे गोंयभर हो तियात्र तुमकां पळोवंक मेळटलो. आनी मारगांव शारांत हो पळोवंक मेळटा मार्चाचे 4 तारखेर सोनवारा दिसा सांजेच्या 3:30 वाजता. परत उगडास करता, मार्चाचे 4 तारखेर सोनवारा दिसा सांजेच्या 3:30 वाजता मारगांव रवी भवन पाय तियात्र हॉलांत तिकेटी हॉलाच्या कावंटरार विक्रीक आसतल्यो. तेच परी म्हापसा हो शो पळोवंक मेळटा हनुमान थिएटरांत मार्चाचे 5 तारखेर आयतारा दिसा सांजेचे 3:30 वाजता. बेंजीम कला अकादमी हॉल बंद आसा. हाचे खातीर पणजेकारांक जे कोण तियात्र पळोवंक सोदतात तांणी म्हापसा हॉलांत जरूर पोवचे. तेच परी सावड्डे गांवांत तियात्र पळोवंक मेळटा फेब्रुवारीचे 26 तारखेर सांजेच्या 3 वरांचेर. हांव परत उगडास करता, मारगांव पाय तियात्र हॉलांत तियात्र पळोवंक मेळटा मार्चाचे 4 तारखेर सोनवारा दिसा. आनी म्हापसा हनुमान थिएटरांत पळोवंक मेळटा मार्चाचे 5 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता आयतारा दिसा तिकेटी हॉलाच्या कावंटरार विक्रेक आसात. पणजे कला अकादमी बंद असलेल्या कारणान फकत म्हापसा तुमकां हो शो पळोवंक मेळटलो. हातूंत स्वताचीच बरी मजेत तियात्रांत भाग घेतात गोंयचे टॉप मोस्ट आनी फामाद कलाकार. हातूंत कडक भुमिका करतात आनी तुमकां कुशाल बरी दवरून बरी तजवीज करतात. आमची स्वताचीच बरी डॅशिंग हिरो ऑफ द कोंकणी स्टेज उल्हास तारी, महान फेम फ्रँकी गोन्साल्वीस, पालकाचे ओकोन कलाकार बाय रोमा, ते भायर ऑलराउंडर हातूंत ते बायणा, ते भायर हातूंत गितां गायतात. पॉलिटिकल गांधराचो गीत फ्रांसीस देतुये, मार्कुस वाज, झेवियर गोम्स, तेच बरी पीटर दे आरांबोल आनी ते भायर पयलेच फावट म्हज्या तियात्रांत भाग घेतात म्हजो इश्ट सोंपलो मारियो मनीस हाची धूव रियोमा मेनेझीस आनी आमचो फामाद कॉमेडियन सोंपला सेल्वी हाचो पूत मायर म्हज्या तियात्रांत भाग घेता. तेच बरी आनी ह्या म्हज्या तियात्रांत बरे कॉमेडियन हांवें वेंचून काडल्यात. गोंयचे टॉप मोस्ट कॉमेडियन जशे बरी कॉमेडियन आंबे, कॉमेडियन रिचर्ड आनी कॉमेडियन रिस्टर आनी तांकां सांगा दिता बाय फ्लाविया. आनी ह्या तियात्रांत सदांचीच बरी नॉर्मन कार्दोजो बरें संगीत तयार करता घेवन आपल्या सगळ्या सांगात्यांक देखून म्हजी विनंती हो तियात्र तुमी सदांचीच बरी पोवचो आनी आमकां सगळ्या कलाकारांक आदार दिवचो. तुमच्या आदारान, तुमच्या मोयपासान, तुमच्या मोगान आमच्या कोंकणी पालकावेलो वावर फुडें वचत आसा. परत उगडास करता, म्हजो तियात्र स्वप्नांतलीं फुलां तुमकां आनी थोड्या दिसांनी आख्खे गोंयभर पळोवंक मेळटा. मारगांव पळोवंक मेळटा 4 तारखेर मार्चाचे सांजेच्या 3:30 वाजता आनी 5 तारखेर मार्चाचे सांजेच्या 3:30 वाजता हनुमान थिएटर म्हापसा. तुमी सगळ्यांनी येवचे व तियात्र पोवचो. बरो एंटरटेनमेंट आमी तुमकां दितले हाची तुमकां आमी गॅरंटी दिता. हांव लॉरी ट्रवासो म्हज्या आख्या ट्रुपाच्या नांवान तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं.